9 दीस जाले दिवचले मायनिंग पीडित साखळी उपोशणाक बसल्यात। 9 दीस जाल्ले सत्तेधारी सरकारांतले आनी विरोधी पक्षांतले कोणेनूच आमची वासपूस केल्ली ना म्हण उपोशणाक बशिल्ले कामगार सांगतात। आरडीएक्सको ब्युरो रिपोर्ट। आज जवळ 9 दीस जाले आमी चेन हंगर स्ट्रायकाक बसल्या, साखळी उपोशणाक बसल्या 9 दीस जाले। सरकार हेजेर कांयच दखल घेयना, ना विरोधी ना सरकार पक्ष कोणूच हें करिना। तेन्ना आमची एकूच मागणी आसा की बेगींतल्या बेगीन गोंयच्यो मायनी सुरू करच्यो आनी आमचो जॉब प्रोटेक्ट करचो। ओके, आयज तुमी कोणाक निवेदन कितें दिल्लें आसा? आमी 40 आमदारांक जेन्ना 6 फेब्रुवारी जेन्ना ऑर्डर दिली सुप्रीम कोर्टान की 15 मार्चाच्यान खाणी पण, तेज्या नंतर आमी इमिजिएटली 40 आमदारांक मेळ्ळे, तांकां निवेदनां दिली। परत 3 कॅबिनेट जी कमिटी केल्या तांकांय मेळ्ळे आमी, गव्हर्नराकूय मेळ्ळे, डायरेक्टर ऑफ मायन्साकूय मेळ्ळे। अशें सगळ्या सरकारी यंत्रणा जितली आसा पळय तितल्यांकूय मेळोन आमी निवेदनां भेटयल्या, पण अजून पासून आज पर्यंत हेजेर उपाय सरकारान कांयच करूंक ना। तुमकां कोण मंत्री बी येवन मेळ्ळ्या? अजून कोण येवंक ना, अजून सत्ताधारी ना आनी विरोधी पक्षय ना, कोणेच ह्या हेजी कोणेच आश्वासन बीन दिवंक ना? आश्वासन कोणेच कांय दिवंक ना। ओके, तुमकां कितलो सपोर्ट आहा आतां हें करता ते? आवलो आतां सपोर्ट कितें आहा, काल महामोर्चा पळयलात, त्या प्रमाणे कामगाराचो फूल सपोर्ट आहा आनी लोकांचोय सपोर्ट आहा, जे मायनिंग डिपेंडंट लोक जे आसा पळय। आतां मायनिंग आतां वेळ जातलो, तुमचो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन कितें आसतलें? आमचें जे की चेन हंगर स्ट्रायक जो आसा पळय तो आमी सरकाराक डेडलायन दिल्या 30 जून। तेज्या नंतर मागीर आमी फुडलें जें कितें स्टेप करूंक जाय पळय तें मागीर आमी हें करतले। एक ऑपरेटर म्हणून काम करता। आयज कितलेशे दीस जाले आमची मायनिंग बंद पडला, आमचो पोटाचो प्रश्न आनी आमी ह्या मायनिंगच्या हेचेर डिपेंड आहा कामाचेर। आमची भुरगीं आवय बापूय म्हाज्या अंडरूच ती आपलें पोट भरता आनी हांव कंपनीच्या अंडर पोट भरता। ह्या तरेन आज कितले दीस जाले आमचें मायनिंग काम बंद पडला, सरकारूय आमची कितें दखल घेयना। प्रत्येक आमी जाग्यांचेर तांकां मेळयले आसात, मोर्चा काडले, धरणां केले, उपोशण आमच्या चालू आहा। ती म्हाजी एकूच इच्छा की बेगींतल्या बेगीन सरकारान हेचेर दखल घेवची आनी ह्यो मायनिंग बेगींतल्या बेगीन सुरवात करच्यो, इतलेंच हांव सांगलें। तुका दिसता उपोशण करून तुमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो? आमी उपोशण करता म्हणजे कितें आहा, जर आमकां अशेंच आमच्या प्रोडक्ट जर आमच्या मारलेले आहा ह्या सरकारान किंवा मायनिंग जाल्यार लोकां पर्यंत तरी कळोंक जाय की आमकां खरोखरच भूक लागल्या आनी आमी अशे रस्त्यार पडल्या म्हणून। हें तरी पळोवन त्या सरकाराक तरी आमची काकूट येवची। आतां कितले एम्प्लॉईज अफेक्ट जाले हेका लागून? जवळ जवळ आमचे बिचोले मायनिंगचे 450 लोक आहा एम्प्लॉय जाले। बंद जाल्ल्या कारणान पळय आमकां ह्या कामगारांक इतको त्रास जाता की आयज प्रत्येक कामगाराच्या अंडर 5 पोटां डिपेंड आहा, 5 पोटां। आनी खुबशे कामगार आमचे अशे आहा की बँकेच्या लोनान बुडलेले आहा आनी तांकां आयज बँक कोण तरी अशें धरूंक सोदता, कित्याक ते हेका कर्जदार म्हणून आयज कितें म्हणटा आमी की ज्यो आमच्यो मायनी बंद जाल्या त्यो सरकारान हेजेर लक्ष घालून त्यो चालू करच्यो, इतकेंच आनी कांय ना। कितले वर्कर्स अफेक्ट जाले म्हणले? 375